आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार। पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। आयज स्वातंत्र्यताय दिसा निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी लाल किल्ल्यावेल्यान तिरंगो हुबोवन देशवासियांक केले संबोधीत। राजघाटार राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजींक ओपली आर्गां। मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी स्वातंत्र्य दिसा निमतान पणजेत पोन्न्या सचिवालया सामकार आयोजित राज्य पावड्यावेल्या कार्यावळीत तिरंगो हुबोवन सन्मान गार्डाचे केले निरीक्षण। स्वातंत्र्य दिसाच्या पूर्व सांजेक राज्यात वेगवेगळ्या वाठारांनी तिरंगो रॅलीचे जाले आयोजन। म्हापशांत जाली मशाल रॅली, नागरीक व्हडा संख्येन जाल्ले वांटेकार। गोय मनरिजवण संस्था आणि माहिती आणि प्रसिद्धी खात्याच्या जोड पालवान गोय राज्य चित्रपट महोत्सवाचे केल्ले आयोजन। मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकी जाले उक्तावण। नारव्या पोरण्या तीर्थार आयज मनयली जन्माष्टमी। ह्या पारंपरीक आणि धर्मीक उत्सवात लोक व्हडा संख्येन जाले वांटेकार। आता खबरो विस्तारान। आयज देश आपलो 19वा स्वातंत्र्यताय दीस मनयता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज लाल किल्ल्यावेल्यान तिरंगो हुबोवन 12वे फावट भाषण करून देशवासियांक संबोधित केले। ह्या इतिहासीक सुवाळ्यात प्रधानमंत्र्यां वांगडा वायुसेनेच्यो फ्लायिंग अधिकारी रसिका शर्मा आशिल्ल्यो। ताचे आदी प्रधानमंत्र्यांनी राजघाटार वचून स्वातंत्र्याचे नायक राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजींच्या समाधी थळाक आर्गां ओपली। प्रधानमंत्र्यांनी काल लाल किल्ल्यावेल्यान देशवासियांक संबोधित करतना ऑपरेशन सिंदुराचो उल्लेख केलो। आमच्या सैन्य दळान देशाच्या दुश्मनांक खर ख्यास्त दिल्या। भारत देश आतंकवाद आणि आतंकवाद्यांक मजत करपी देशाच्या आड दृढतेन उबो आसा। प्रधानमंत्र्यांनी भारत आणि पाकिस्तानाच्या संबंधांविशीं ह्या वेळार स्पष्टताय दिली। सिंधू कबलाती बद्दल उलयतना प्रधानमंत्र्यांनी सांगला की रगत आणि उदक वांगडा व्हांवपाक शकना। भारत ने तय कर लिया है खून और पानी एक साथ नहीं बहे। अब देशवासियों को भली भांति पता चला है कि सिंधु का समझौता कितना अन्यायपूर्ण है, कितना एक तरफा है। भारत से निकलती नदियों का पानी दुश्मनों के खेत को सींच रहा है और मेरे देश के किसान, मेरे देश की धरती पानी के बिना प्यासी है। ये ऐसा समझौता था जिसने पिछले 7 दशक से मेरे देश के किसानों का अकल्पनीय नुकसान किया है। अब हिंदुस्तान के हक का जो पानी है उस पर अधिकार सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान के किसानों का है। किसान हित में, राष्ट्र हित में ये समझौता हमें मंजूर नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी येता त्या दिवाळे कडेन लोकांक मोठ्या प्रमाणात टॅक्स रिफॉर्माचे आश्वासन दिला। हाका लागून जीएसटीचे दर मोठ्या प्रमाणात उणे जातले। ह्या दिवाळे मेरेन देशवासियांक ही भेट मेळटली अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगले। इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला हूं। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया। पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया, टैक्स की व्यवस्थाओं को सरल किया और 8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया और मेरे प्यारे देशवासियों, हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर
आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। बहुत बड़ी सुविधा बढ़ेगी। हमारे एमएसएमई, हमारे लघु उद्यमी, इनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। रोजमर्रा की चीजें बहुत सस्ती हो जाएगी। घुसखोरीक लागून लोकसंख्येच्या स्वरूपात बदल जाल्ल्यान देशामुखार हे व्हड आव्हान थारला अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगले। आमी घुसखोरी सहन करचे ना आणि देशाक घुसखोरांच्या हातात दिवंक शकना। ताका लागून योग्य वेळेत हे समस्येक फुडो करपा खातीर हाय पॉवर डेमोग्राफी मोहीम सुरू करतले अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगला। घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, जब डेमोग्राफी परिवर्तन होता है, सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में परिवर्तन होता है, तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है। देश की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए ये संकट पैदा, सामाजिक तनाव के बीज बो देता है। और कोई देश अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता है। दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता है। तो हम भारत को कैसे कर सकते हैं? हमारे पूर्वजों ने त्याग और बलिदान से आजादी पाई है, हमें स्वतंत्र भारत दिया है। उन महापुरुषों के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम हमारे देश में ऐसी हरकतों को स्वीकार न करें। उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और इसलिए मैं आज लाल किले की प्राचीर से कहना चाहता हूं, हमने एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है। ये मिशन, इस मिशन के द्वारा ये जो भीषण संकट नजर आ रहा है, भारत पे मंडरा रहा है जो संकट है, उसको निपटाने के लिए तय समय में सुविचारित, सुनिश्चित रूप से अपने कार्य को करेगा। उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। स्वातंत्र्य दिसाची राज्य पावड्यावेली कार्यावळ आयज पणजेत पोन्न्या सचिवालया सामकार जाली। मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी तिरंगो हुबयलो आणि उपरांत सन्मान गार्डाचे निरीक्षण केले। राज्याच्या सर्वांगीण उदरगती खातीर सरकार बांदील आसा अशें ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगले। राज्य सरकार ग्रामीण कलाकार आणि हस्तकारागिरांचे सशक्तीकरण करपाक एक जिल्लो एक उत्पादन उपक्रम राबयता अशें मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार उलयतना सांगले। 1972च्या पयलीं बांधलेली घरां आणि तोय तांकां हक्क मेळचो, तांकां सनद सर्टिफिकेट मेळची आणि आपले घर हे घर लीगल आसा हाचो आस्पाव पंचायत आणि म्युनिसिपालिटींनी ताका सर्टिफिकेट मेळपाची प्रक्रिया आमी सुटसुटीत करून ताका 15 दिसांच्या भितर ही सर्टिफिकेट मेळची हे आमी थारायलां। की सरकारी जमनीचे जी आशिल्ली आलवारा आसतलो, मोकासो आसतलो, लीज एरियेत आसतलो, ग्रामीण भागात आसतले 70 सावट, धार बांदोड्या, काणकोण, केपें, सांगे, पेडण्यां, दिवचलेत ह्या भागात आशिल्ली कितलीशीच सरकारी जमनीतली घरां ही रेग्युलरायज करपाची थारायता आसतना सरकारान सेक्शन 37A इंट्रोड्यूस करता आसतना 400 स्क्वेअर मीटर जागा ही तांकां दिवपाचे किंवा घर आणि घरा भोंवतिल्ली 1-2 मीटर जागा ही तांकां दिवची हे सरकारान ठरवून तांकां स्वताच्या मालकीचे घर करपाचोय संकल्प केला। मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार वेगवेगळी पदकां आणि प्रशस्तीपत्रां लेगीत भेटयली। निवृत्त डेप्युटी आयजीपी बॉस्को जॉर्ज, डीवायएसपी सुनीता सावंत आणि डीवायएसपी सिद्धांत शिरोडकार हांकां मुखेलमंत्र्यांच्या हस्तुकी राष्ट्रपती पुलीस पदकां भेटयली। डीवायएसपी विल्सन डिसोजा, डीवायएसपी तुषार नार्वेकार आणि हेड कॉन्स्टेबल दामोदर मयेकार हांकां पुलीस पदकां भेटयली। तशेंच राष्ट्रपती फायर सर्व्हिस पदक, सेवा पदक आणि हेर पदकां मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार भेटयल्यात। खबरापत्रात आता घेऊया एक चोच विसव। बॉलीवुड या हॉलीवुड, गीते विनोदी यार,
इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल। ओटीटी पर है किसकी धूम। थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर। डीडी मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर। ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा। योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। 20 उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी पेडणे पत्रादेवी स्वातंत्र्य दिसाच्या सुवाळ्या निमतान तिरंगो हुबयलो आनी हुतात्मा स्मारकाचेर पुष्पचक्र ओपले। उपरांत तांणी परेडीची पळोवणी करून पुलिसांकडल्यान सलामी स्वीकारली। ह्या वेळार पेडणेचे आमदार प्रवीण आर्लेकार, गोय दमण आनी दीव स्वातंत्र्य संघटनेचे अध्यक्ष रोहिदास देसाय आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार केंद्र सरकार आनी राज्य सरकाराचे विकसित भारताचे सपन पुराय करपाक जनतेचो तेंको मागलो। येता 19 डिसेंबर पर्यंत हे पत्रादेवीचे पुण्य स्मारक हांगासर पुराय जावपाचें आसा आनी ते लोकार्पणय जावपाचें आसा। हे ऐतिहासीक स्मारक ठरतलें कारण 15 ऑगस्ट 1955 हो दीस आमी गोंयच्या इतिहासात केन्नाच विसरूंक शकना। कारण त्या खातीर घडये कदाचित गोंया पेक्षाय चड लोकांनी प्राणाक निवडव म्हणजे बाळाराया मापारी आसतले तरी आपल्या प्राणाची आहुती आनी असंख्य स्वतंत्र सेनानी गोंयांतल्या प्राणाची आहुती दिल्याच, पण देशभरांतल्या स्वतंत्र सेनानी हांगासर येवन आमच्या खातीर आमची प्राणाची आहुती दिवप हे एक व्हड गजाल आशिल्ली। एकंदर गोंयचो विकास, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आनी ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट या दोन्ही क्षेत्रात आमी खूब मोठ्या प्रमाणात सातत्य करीत आसा। डबल इंजिन सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीच्या सहकार्यातूच हे आमकां करप शक्य जालें। स्वातंत्र्य दीस हो फकत एका दिसाचो सुवाळो न्हय जाल्यार स्वावलंबना खातीर दर दीस काम करप आसा अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगलें। स्वातंत्र्य दिसा निमतान तांणी म्हापशा तिरंगो हुबयलो। ह्या वेळार अतिरिक्त जिल्लोधिकारी पुंडलीक खोर्जुवेकार, उपजिल्लोधिकारी वर्षा परब आनी पांडुरंग गाड आनी हेर अधिकारी हाजीर आशिल्ले। आज आम्ही भारताच्या 79व्या स्वातंत्र्य दिसा खातीर जमल्यात। हो दीस आमच्या देशाच्या स्वातंत्र्य लढायतल्या शूरवीरांच्या त्यागाची आमकां याद करून दिता। तो आमच्या स्वप्नातलो भारत घडोवपाची उर्बा दिता। 15 ऑगस्ट म्हळें की आमकां याद जाता ती स्वातंत्र्य सैनिकांची। लाल बहादूर शास्त्री, सुभाषचंद्र बोस, स्वातंत्र्यवीर सावरकर, लोकमान्य टिळक, भगत सिंग, सुखदेव, राजगुरू, लाला लजपतराय, चंद्रशेखर आझाद अशी कितलीशीच नावां तोंडार येतात। लोकमान्य टिळकांचो स्वराज्याचो संकल्प, सुभाषचंद्र बोस हांचे क्रांतिकारी विचार, भगत सिंग, राजगुरू, सुखदेव हांच्या धाडसान ब्रिटीश साम्राज्य उद्ध्वस्त केले। तांच्या बलिदानाची गाथा आमी विसरूंक शकना। या थोर नेत्यामुखार हांव नतमस्तक आसा। मित्रांनो, आज जेन्ना भारत देश माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या फुडारपणा सकल विकसित भारताच्या दिशेन वाट चलता तेन्ना गोंय सरकार तांच्या ह्या वावराक मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या नेतृत्वा सकल योगदान दिता हे हांव अभिमानान सांगता। विकसित भारत स्वयंपूर्ण गोंय करतना डबल इंजिन सरकार नेटान पावलां मारता। देशाक प्रत्येक मळार सशक्त करपाक तरणाट्यांमदी भरपूर शक्त आसा। खऱ्या अर्थान विकसित भारत घडोवपाक तरणाट्यांक योग्य मार्गदर्शन महत्वाचे थारता अशें समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी केप्यां स्वातंत्र्य दिसाचे कार्यावळीत उलयतना सांगला। ह्या वेळार केपेचे उपजिल्लोधिकारी मनोहर कारेकार आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। मुझे बहुत ही प्रसन्नता है कि देश के सम्मान के लिए हर गांव से हमारा तिरंगा लहराता हुआ दिखाई देता है और भारत देश ने आज जो भी प्रगति
की है हर क्षेत्र में, उसी से हमारे युवकों को बहुत ही युवक प्रभावित होते हैं और देश के सेवा के लिए अपनी पूरी लगन लगा के काम करते हैं। एक प्रगतिशील भारत, एक समृद्ध भारत, एक विकसनशील भारत और विकसित होने लायक भारत आज हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। स्वातंत्र्य दिसा निमतान फोंड्या क्रांती मैदानाचेर जाल्ल्या सुवाळ्यात कृषी मंत्री रवी नाईक हांणी वांटो घेतलो। सुरवेक हुतात्मा स्मारकाचेर तांणी पुष्पचक्र ओपले आणि उपरांत तिरंगो हुबयलो। तशेंच सन्मान गार्डाची पळोवणी केली। ह्या वेळार NRI आयुक्त नरेंद्र सावयकार, फोंडेचे नगराध्यक्ष आनंद नाईक, स्वातंत्र्य सैनीक आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। मडगांवां जिल्लोधिकारी कार्यालयात आयज स्वातंत्र्य दीस मनयलो। मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत हांणी ह्या वेळार तिरंगो हुबयलो। ह्या वेळार नावेलीचे आमदार उल्हास तुयेकार, कुडतरेचे आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड, दक्षिण गोयचे जिल्लोधिकारी एग्नाक्लिटस आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। ह्या वेळार मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत हांणी उलोवप केला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारताचे नेतृत्व करतात। आपल्या कणखर नेतृत्वात भारताक उदरगतीच्या बळाचेर मुखार व्हरत असतात। वेगवेगळ्या क्षेत्रात भारतान केल्लो प्रवास, भारतान केल्ली उदरगत ही सगळे जग सुद्धा आश्चर्यचकित जावन पळयता। जगाक प्रश्न पडटा की भारत वयर सरता म्हणजे कितें असो प्रश्न जगाक सुद्धा पडटा आणि म्हणून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपल्या नेतृत्वाचो ठसो आज जगाचेर उमटायल्लो आमकां पळोवपाक मेळटा। सामान्य प्रजेक दोळे मुखार दवरून जशें आमी म्हणटात की रोटी कपडा और मकान ही सामान्य प्रजेची गरज असता। ही भारताच्या प्रजेची गरज ओळखून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज्यो स्किमी लॉन्च केल्यो त्यो सगळ्यो स्किमी बारीक लोकांच्या हिता खातीर, प्रजेच्या हिता खातीर लॉन्च केल्यो। स्वातंत्र्य दिसा निमतान दिवचले उपजिल्लोधिकारी कार्यालयात दिवचलचे आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेटये हांणी तिरंगो हुबयलो। ह्या वेळार मळेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। विकसित भारत, विकसित गोवा, स्वयंपूर्ण गोवा, पण तुका एक सांगता, हे जे स्वप्न आसा हे स्वप्न खंयच्या तरी एका मनशाचे ना, हे आमचे सगळ्यांचे आसा। जोपर्यंत तुम्ही सगळे भितर पार्टिसिपेट जायनात, जोपर्यंत तुम्ही सगळे योगदान दिनात, तोपर्यंत हे करपाक कांयच शक्य ना। हांगा प्रत्येक मनशाचं कॉन्ट्रिब्युशन इम्पॉर्टंट आसा। हांव खास करून कित्याक सांगता तर खास करून हांगा आमचे तुम्ही सगळे गव्हर्नमेंट स्टाफ आसा, खंयच्याय डिपार्टमेंटात आसा। आज जर तुम्ही पळयशात लोकांक जर सर्व्हिस दिता जाल्यार मुख्यमंत्री दिना, आमदार दिना, आमी फक्त डायरेक्शन दिता। सर्व्हिस दिवपी ग्राउंड लेवल कोण असता जाल्यार तुम्ही ऑफिसर स्टाफ आसा। तुमचे काम सोसायटीन रिफ्लेक्ट जाता। आज जर लोकांक तुम्ही बारीक गोष्टी खातीर 4दा जर आपयशात जाल्यार इट विल रिफ्लेक्ट बॅक ऑन द गव्हर्नन्स, इट विल रिफ्लेक्ट बॅक ऑन द MLA who is running that constituency, on the government it is running। आज आमच्या विचारान खंयच खंड पडचो ना। आमच्या देशाचे स्वतंत्रतायेचो दीस मनयलो आनी दुसरे दिसा विसरले अशें जावंक जायना। हेजो विसर आमकां पडोवंक जायना। आमच्या मनान सदोदीत ह्या व्यक्ती विशयी जे स्वतंत्र सैनीक स्वतंत्रताये खातीर झगडले, पावन जाले, वीर गतीक प्राप्त जाले आनी ज्या ज्या हुतात्म्यांनी या देशा खातीर जे आपले बलिदान केले त्यांची याद आम्ही सदोदीत आमच्या मनान दवरची पडटली। स्वातंत्र्य दिसा निमतान मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोय खंडपीठात कार्यावळ जाली। न्यायमूर्ती भारती डांगरे हांणी तिरंगो हुबयलो। उपरांत सन्मान गार्डाची पळोवणी करून मानवंदना स्वीकारली। ह्या वेळार न्यायमूर्ती वाल्मिकी मिनेझीस, न्यायमूर्ती निवेदिता मेहता, राज्याचे ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम, आदोगाद उच्च न्यायालयातले अधिकारी कर्मचारी हाजीर आशिल्ले। केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक हांणी आयज स्वातंत्र्यताय दिसा निमतान आपल्या निवासस्थानार ध्वजारोहण केले। म्हापशेची नगराध्यक्ष प्रिया मिशाळ हांणी म्हापशा हुतात्मा चौकात स्वातंत्र्यताय दिसा निमतान तिरंगो हुबयलो। मजगती पणजी दूरदर्शन केंद्रातय आयज स्वातंत्र्य दिसा निमतान कार्यावळ जाली। DDG संदीप श्रीवास्तव हांणी तिरंगो हुबयलो। ह्या वेळार खबरां विभागाचे उपसंचालक शशीन राय आणि पणजी दूरदर्शनाचे अधिकारी आणि कर्मचारी हाजीर आशिल्ले।
स्वातंत्र्य दिसाच्या पूर्वसंध्येक साळावली धरणाचेर काल आकर्षक विद्युत रोषणाय केल्ली. उदकास्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार आणि समाज कल्याण आणि न्हंय येरादारी मंत्री सुभाष फळदेसाय ह्या सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ले. आकर्षक विद्युत रोषणाय पळोवपाक लोकांनी व्हडा प्रमाणात गर्दी केल्ली. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी स्वातंत्र्य दिसा निमतान पर्वरी तिरंगा रॅलीत वांटो घेतलो. पुराय पर्वरेंत काडिल्ल्या ह्या तिरंगा रॅलीत जिल्लो पंचायत वांगडी, सरपंच, पंच आणि नागरिकांनी व्हडा संख्येन वांटो घेतलो. भारत देशाच्या उदरगती खातीर दर एकल्यान योगदान दिवप महत्वाचें आसा अशें मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगलें. पर्येची आमदार डॉ. देविया राणे हांणी 2 माड केरी हांगा तिरंगो रॅलीचे फुडारपण केले. ह्या वेळार पर्ये मतदारसंघातले नागरीक व्हडा संख्येन वांटेकार जाल्ले. डॉ. देविया राणे हांणी थळाव्यांकडेन संवाद साधलो. देश बांदावळीत समाजाचे योगदान महत्वाचें आसा अशें तिणें ह्या वेळार उलयतना सांगलां. मनान जे आमचे स्वातंत्र्य सैनीक आसा, जांचे बलिदान आसा, तांचे जे रक्त तांणी आमच्या देशा खातीर अर्पण केला, हे आमी विसरपाक जायना. ह्या खातीर आमी ही तिरंगा रॅली आमच्या नेक्स्ट पिढीक आनी आमकांय बी लक्षान उरपा खातीर, कित्याक आमकां हे जे स्वराज्य मेळ्ळां, आमकां जे स्वातंत्र्य मेळ्ळां, हे आमकां सोंपेपणान मेळूं ना. स्वातंत्र्य दिसाच्या पूर्वसंध्येक दिवचले तिरंगो रॅली काढली. छत्रपती शिवाजी महाराज सर्कला कडल्यान सुरू जाल्ली ही रॅली दिवचले शारात भोवली. दिवचलचे आमदार डॉ. चंद्रकांत शेटये आणि हेर मानेस्तांनी ह्या रॅलीत वांटो घेतिल्लो. अखंड भारत संकल्प दिसा निमतान म्हापशा शारात मशाल रॅलीचे आयोजन जाल्ले. ह्या रॅलीत नागरिकांनी व्हडा प्रमाणात वांटो घेतलो. गोय मनरिजवण संस्था आणि माहिती आणि प्रसिद्धी खात्याच्या जोड पालवान 10व्या, 11व्या आणि 12व्या आवृत्तीच्या गोय राज्य चित्रपट महोत्सवाचे आयोजन केला. काल ह्या महोत्सवाचे मुखेल मंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी उक्तावण जाले. ह्या वेळार आमदार आणि गोय मनरिजवण संस्थेचे उपाध्यक्ष डिलायला लोबो, पणजेचे महापौर रोहित मोन्सेरात, खात्याचे संचालक दीपक बांदेकार, भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नाईक आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. हो महोत्सव 17 ऑगस्ट मेरेन चलतलो. फिल्म उद्देगात काम करपाक इच्छुक थळाव्या लोकांक हो महोत्सव म्हळ्यार एक बरी संद आसा अशें मुखेल मंत्र्यांनी ह्या वेळार सांगलें. स्टेट फिल्म फेस्टिवल हो एक असो सुवाळो आसा की तुम्ही येयात, फिल्मां पळयात, फिल्मां शिकात आणि तुमच्या मधलो क्रिएटिविटी, तुमच्या मधले टॅलंट, तुमच्या मधले इनोव्हेशन्स पहिलीच फावटी लोकांक दाखोवपाची संद ही तुमच्या मदीं आसा. सातत्यात आमी पळयता की रिजनल लँग्वेज प्रमोट करची म्हणून कोंकणींतल्यान आनी मराठींतल्यान गोंयांत फिल्म जावप हे गरजेचो आसा. आणि कोंकणींतल्यान आनी मराठींतल्यान फिल्म करपी फिल्मां हे आमी एंटरटेनमेंट सोसायटीच्या वतीन दर वर्सा तांकां फिल्म प्रोड्युसर, एक्टर, एक्ट्रेस ह्या सगळ्या जाणांक अवॉर्ड फावो जाता. आमी दर वर्सा दिवपी फिल्म सबसिडीज ह्यो ज्यो आसा ह्यो फिल्म सबसिडीज सातत्यात दिता. अंदू 75वो फिल्म फेस्टिवल आमी पळयता की 75 वर्सां गोंयच्या ह्या कोंकणी फिल्म महोत्सवाक पुराय जाता. 1950 सुरू जाल्लो हो फिल्म महोत्सव गोंयांतलो तसो पळोवंक वता पयलें फिल्म हे सुरू जालें आणि ताज्या उपरांत गेली 75 वर्सां बारीक व्हड अशी वेगवेगळी फिल्मां तयार जाली. डिलायला लोबो हिणें गोंयकारांक ह्या चित्रपट महोत्सवात व्हडा प्रमाणात वांटो घेवपाचें आवाहन केलां. I really request all my fellow Goans to please come. These are our Goan filmmakers, Goan producers, Goan artists, Goan technicians, Goan cameramen, Goan actors. Please come and show your support and watch their movies. It's a once in a lifetime chance. खबरापत्रात आता घेऊया एक लहानसोच विसव.
देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी। हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में। देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन। ईट राइट इंडिया। फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। मुखावेलो खबरो। नारव्या पोरण्या तीर्थार आयज जन्माष्टमी मनयली। ह्या 3 न्हंयांच्या संगमाक व्हडले महत्व आसा। दिवचलेंतल्या वेगवेगळ्या देवाच्यो पालख्यो नारव्या हाडटात। लोक व्हडा संख्येन ह्या पारंपारीक आनी धर्मीक उत्सवात वांटेकार जातात। प्रसिद्ध अशी अष्ट गोंया भितर आज हांगा ह्या सगळ्या क्षेत्रात आमी पवित्र अशें क्षेत्र लोकतीर्थ घेवपाक हांगासर मुद्दम येतात आनी वेगवेगळे उपवास करतात। त्याचे उद्यापन जे आसा ते करपाक हांगा मुद्दम लोक येतात। खूब बरेच आज हांव तेच आमच्या आमदारांक म्हणटलो, आज लोकांची गर्दी खूबच भरपूर आसा आनी त्यामुळे एकूण हांगालो परिसर ते आतां सांगताले की हांगालो परिसर जो आसा तो वेगळो सुशोभीत करप अशें त्यांच्या एक मनान आसा। ते प्रपोजलूय तेंच्यांनी घातला। गेल्या वर्सा तेंच्यांनी सांगिल्लें, पण ते वेगळ्या फंडांतल्यान ते करतात आनी हांव त्यामुळे सबंद गोंयकारांक आनी खास करून नार्वे भागांतल्या सगळ्या नागरिकांक, गोंयच्या सगळ्या लोकांक आज अष्टमीच्या निमित्तान हार्दिक शुभेच्छा दिता आनी सगळ्या भाविकांकूय शुभेच्छा दिता। कारण श्रद्धेन आनी भावनेन सबंद गोंय भरले, केवळ मये मतदारसंघ आसना म्हणटा संपूर्ण गोंय भरले लोक आज मुद्दम हांगा अष्टमीच्या निमित्तान नार्व्यां दर्शन घेवपाक येतात। आता पळोवया आयचे तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 28.6 अंश सेल्सियस आणि उण्यात उणें तापमान 25 अंश सेल्सियस इतले नोंद जाला। आणि आता खबरो सोंपोवच्या आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। आयज स्वातंत्र्यताय दिसा निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी लाल किल्ल्यावेल्यान तिरंगो हुबोवन देशवासियांक केले संबोधीत। राजघाटार राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजींक ओपली आर्गां। मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी स्वातंत्र्य दिसा निमतान पणजेत पोन्न्या सचिवालया सामकार आयोजित राज्य पावड्यावेल्या कार्यावळीत तिरंगो हुबोवन सन्मान गार्डाचे केले निरीक्षण। स्वातंत्र्यताय दिसाच्या पूर्व सांजेक राज्यात वेगवेगळ्या वाठारांनी तिरंगो रॅलीचे जाले आयोजन। म्हापशांत जाली मशाल रॅली। नागरीक व्हडा संख्येन जाल्ले वांटेकार। गोय मनरिजवण संस्था आणि माहिती आणि प्रसिद्धी खात्याच्या जोड पालवान गोय राज्य चित्रपट महोत्सवाचे केला आयोजन। मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकी काल जाले उक्तावण। नारव्या पोरण्या तीर्थार आयज मनयली जन्माष्टमी। ह्या पारंपारीक आणि धर्मीक उत्सवात व्हडा संख्येन लोक जाले वांटेकार। आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रात। नमस्कार।